शेनवारा अंबाजी फातोड्डा वाठारात एक धक्को दिवपी घडणुकेत एका इमारती लागसार कापिल्लो हात मेळिल्लो। त्या घडणूक थळार आयतारा फातोड्डेच्या आमदारान पळोवणी केली। आपल्या मतदारसंघात ही अजापीत करपी घडणूक घडल्या हो विशय सोमारा आपूण विधानसभा अधिवेशनात मांडटलो आनी आपल्याक हाजीर जाप जाय अशें विजयान पळोवणे वेळार सांगले। पळयात पुराय बातमी। फातोड्डा अंबाजी वाठारांतल्या एका इमारतीच्या पार्किंगेत पोतयेत गुटलायिल्लो मनशाचो हात मेळ्ळो। हो हात कुशिल्ल्या अवस्थेत आसलो। हो हात दादल्याचो काय बायलेचो हे अजून कळीत जावंक ना। पुलिसांनी केस नोंद करून ह्या प्रकरणाचो तपास सुरू केला। पूण ही घडणूक एक खून, हो हात कोणाचो हे एक आता मोठे कुवाडे जावन रावला। It's a shocking incident, which I think is part of a new spate of crimes happening in Goa, which are very strange. एक हात मेळटा, बॉडी मेळना, मिसिंग पर्सन रिपोर्टान कोण वचून मनीस ना. I don't know what this is about. I'm going to raise this in the house tomorrow. हांव असेंब्लीन हें काडटलो आनी हांव मागता सरकारा कडेन मे बी these things are happening because there's a collapse of law and order. फातोड्डा मतदारसंघ by and large peaceful. अशे मेजर क्रायम हांगा जायना. कोणें हाडून हांगा उडयलो काय अशें कितें ओनली hunches at this time. There is no clear evidence of some wrongdoing or what. Whether it is a hospital death, whether it's a murder, आता कळना. But I will raise this in the assembly tomorrow. I want an answer for this because this is shocking for the people of my constituency. आणि लोकांच्या सांगण्याप्रमाणे पोलीस स्टेशनार पोलिसीची संख्या कमी आहा अशें आयकलां. पुलीस अंडरस्टाफ्ड आहा म्हणून पयर हांवें बोवाळ केला. पुलीस अंडरस्टाफ आहा, तेंचे ट्रॅफिक सेल अंडरस्टाफ आहा, ते आसात 100% आहा. हे सगळे इश्यूज वन अंडरस्टाफ्ड पुलीस आनी एक ब्रेकडावन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन गोवा म्हणून हांव फाल्यां हो इश्यू असेंब्लीन रेज करता. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, समृता खणगांवकर आनी शिवानी सांगेलकार।